ही गोष्ट आज या वाठारात जाल्या ह्या वाठारातले जे गांवकार म्हणून आसा त्यांचो हे कूळ आणि त्यांनी आज ह्या कुळाच्या ची स्थापना एक सुंदर सुशोभित मंदिर बांधून गेल्ले आसा। ही जी पयलीं पासून कुळां आसा, बारीकश्यो घुमट्यो आसा, त्यो विकसीत जावच्यो आणि त्यातूंतल्यान सेवा भक्ती त्या देवाची जावची आणि हो बरो उपक्रम ह्या कुटुंबान हांगा घेतिल्लो आसा। कुटुंब एक आसल्यारूच अश्यो गोष्टी फुडें वता। ह्या जागेर कितलेशा काही वर्सां पूर्वी सुद्धा जे त्यांचे लिंग आशिल्लें ते लिंगाची स्थापना आज मंदिरात जाल्ली आसा। हे एक आयच्या शतकाक तरी एक बरी गोष्ट आसा। धार्मीक कृत्यां ही गांवागांवांत जावपाक जाय। धार्मीक ही बारीक बारीक मंदिरां आसा तीच गांवांतल्या लोकांक एक कडेन हाडटा। सांस्कृतीक विचार प्रत्येक युवका मदीं जाणट्या मदीं वाडटा। ल्हान पिढी ती जाणटी पिढी पर्यंत संबंध ह्या मदल्यान येतात। अशा देवळाच्या मंदिराच्या मदल्यान येता आणि अशा तरेन एक बरें कार्य अशा गांवांत प्रत्येक कडेन सुरू जाता। हे स्थळ आहा पळय ते पारंपारीक वागरेश्वर देवस्थान म्हणून फामाद असले। हेतून पयलीं आमचे ते पुराणीक असले, तितून कोणीन तरी कितें तरी वादिकार हाडून तो चोरून येले त्या निमतान त्या देवानूच आमकां बुद्ध दिली। आमचे नायक गांवकर कुटुंबियाक सगळे एकवट हाडपाची। आमी सगळे एकवट येयले। आमचे नोव्हेंबर डिसेंबरान आमी सगळे गांवकर कुटुंबीय एक जाले आणि असो निश्चय केलो की आमी हांगासर एक ते वास्तू उबारुया। वास्तू उबारता आसतना आमकां कसलीच अडचण येवंक ना। सगळे आमचे गांवकार कुटुंबियांची आमची भुरगीं जी लग्न करून दिल्या, मागीर आमचे कोण भायर आसा तेंच्यांनी नागरिक कुटुंबिया, बाकीचे हेर्स आमचे लोक आसा पळय तेंच्यांनी आमकां हेल्प केलो आणि आमची वास्तू आमची बेगितल्या बेगीन वर्सां भितर कंप्लीट जाली। आणि आमकां हो प्रोग्राम 5 तारखेक सुरू केलो, तो 7 तारीख केन्ना येयली तीच कळोंक ना आणि आमची आज मुर्ती स्थापन जाली।